मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसबोर 10 वोड 32 ते 45. ते जेरुजाल्याक चोडून वेताले. जेजू शिसा फुडें चलतालो. शीस गाबरलोले आनी पाटल्यान वेताली ती भिली. 12 जाणांक नव्यान लागीं घेवन आपणाक गोडचे आसले ते विशीं अशें तो तांकां सांगूंक लागलो. पळयात, आमी जेरुजाल्याक चोडून वेतांव आनी मनशाचो पूत मुखेल याजकांक आनी धर्मशास्त्र्यांक पराधीन जावचो आसा. ते ताचेर मरणाचें फर्मोण मारतले आनी ताका विदेशां आदीं करतले आनी ते ताच्यो केण्ण्यो करतले. ताचेर तिंबी उडयतले, ताका जेरमोन दितले आनी जिवेशी मारतले आनी 3 दिसां उपरांत देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव ताचे चडशे आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तुवें आमकां एक उपकार केल्लो आमकां जाय. ताणें तांकां म्हणलें, हांवें तुमचे खातीर कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी म्हणलें, तुजे मोहिमेंत एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक तुज्या दाव्या हाताक आमकां बसूंक दी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकलो. हांवें पिवोवचें आसा त्या प्रांतांतलें तुमच्यान पिवूंक जायत? वो हांवें घेवचें आसा तें स्नान तुमच्यान घेवंक जायत? तांणी ताका जबाब दिलो, आमच्यान जाता. जेजून तांकां सांगलें, हांवें पिवोवचें आसा त्या प्रांतांतलें तुमी पियेतल्यात आनी हांवें घेवचें आसा तें स्नान तुमी घेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्या वो दाव्या हाताक बसूंक दिवंक म्हज्या हातांत ना. तें देवान निर्मूण दवरलां ताका. बाकीचे 10 जाण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर चिडले. देखून तांकां आपणा चडशें आपोवून जेजून म्हणलें, विदेशां मदें तांचे अधिकारी म्हणलोले आपली पदवी तांचे जबरदस्तीन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सुतयेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे भितर कोण व्हड जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदीत तो सगल्यांचो गुलाम जावचो. कित्याक मनशाचो पूत आपुणूय हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्ताचे सोडवणे पासून दिवंक आयला. सर्वेस्पराचें उतर हें देवाचो व्हड उपकार.